गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी दिसभर घरांत रावपी बायलां रातच्या वेळार धालो खेळपाक उमेदीन एकठांय जातात। सुख दुःख एकमेकांक सांगतात, पोटभर उलयतात। फकाणां चिकाणां करीत मोरजे मर्डीवाड्या वयल्या बायलांनी धालांची खोशी वांटून घेतली। पळोवया काय खीण। धालांचो मांड हो बायलांक हितगूज करपाची, सुख दुःखां सांगपाची, मेकळो श्वास घेवपाची हक्काची सुवात। धाल्याच्या मांडार येवन मना मेकळी करपाची परंपरा खूपच पोरणी। देखून धालांक मानसशास्त्राचे नदरेनय महत्व आसा। पळोवया मोरजे मर्डीवाडा वाठारांतल्या बायलांनी उमेदीन खेळिल्लो धालो। सदा मंगलम सुमूर्त सावधान आली लग्न घटी समीप नवरा घेवो नित्यावा घरा। कोण पडली 14 ही सगळी रात आम्ही वेगवेगळे कार्यक्रम करता। आम्ही सगळी बायला आज कोण झाले तू? आज माहिती चोडू झाले। च्या माहिती चोडू? नली माहिती चोडू। आणि कितले कसले कार्यक्रम करता तुम्ही धाल्याक? धाल्याक आम्ही गाड्येक रावता, धालो घाता, मागीर आमी ह्या करता, मडके करता, मागीर आमी हार मोड करता, सगळे हे कार्यक्रम करता आमी। आमच्या आतां फाल्यांची एक रात आहा कार्यक्रम करपाचे। नवरो व्हपाक बी तें? नवरो व्हपाक सकाळचे 4 आनी रोमाड बी? रोमाड येतले, पयलीं 3 रोमाड येतले, मागीर 4 सुमार नवरो येतले। आमचे हे कार्यक्रम जातात। साधारण कितले बायला असतात तुमचे आमचे धाल्याक? साधारण आहा 200-300 बायला आहा। सगळी एकवटान म्हणटा तुम्ही? सगळी बायला आम्ही एकवटान सगळं आम्ही धालो साजरो करता। गोवा 365 खातीर समृता खणगावकार आणि शिवानी सांगेलकार।